फ्रेंड्स कशें तुम सगळीं हांव यहाँ बरें वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड एंड आयज न्हू हांव तुमकडे एक ड्रॉप करी रेसिपी शेअर करतलें सो तुमचो येती ओके कितें करता ती सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्हू हांव 3 तांदूळ घेतलें आनी हिचो ही 1 इंच सायजची बॉल टॅमरिंड घेयलें आनी हाफ कप वॉर्म वॉटरा सोक करूंक घातली ओके घेयलें बट ते क्वॉन्टिटी तुमच्यान सोप पासून घालूंक जाता ओके कित्याक आमी कडेन घायल्यार चड कोण हाय ना तेका लागून तिगूच हाय न्हू सो आमी तिनू घातले तेका तुम जाय जाल्यार 6 घालूंक जाता बट 6 वयर घायना काय टोटल 6 यू कॅन पुट ओके जार केलें आनी आतां पयलीं तुवें वांटू घालपाक न्हू सो हांवें 1 कप हेचो सोय घेयल्या ओके आतां हितून 8 कश्मीरी चिलीज घेता हेचे ते हांवें वॉश केले आनी बारीक कट केले ओके आतां हेचे 6 गार्लिक क्लोव्स केले आनी ते अशें बारीक चॉप केले ओके हाफ टीस्पून हेचे टर्मरीक घेता ओके हाफ टीस्पून जिरा घाता क्यूमिन ओके आनी 1 टेबलस्पून हांवें कोरिएंडर घेतले आतां हांवें टॅमरिंड सोक केलो न्हू विथ वॉटर तें एड करता आनी 1 कपशें हांव उदक घातलें हितून आनी ओके 1 कपशें उदक घातलें आतां तेजो आमी पेस्ट करून घेवया ओके सो हाचो पेस्ट केलें सारको रेडी आहा आतां फुडलो प्रोसेस स्टार्ट करुया सो आतां व्होण मारपा हांवें 1 कांदो घेयला बारीक चॉप केला 1 टोमॅटो घेयला बारीक चॉप केला आनी हें मागीर गार्निशींग करपा थोडो कोरिएंडर केलें ओके आतां स्टार्ट करुया तें आतां भाजपा स्टार्ट करुया दाखयता आतां सो हिंगा हेचो हांडी दवरल्या गरम जावपाक दवरली आनी आतां तितून तेल एड करतलें सो आतां हितून 3 टेबलस्पूनशें ऑयल एड करतलें ओके सो आतां आमगे ऑयल तापलां आनी हांव तितून आतां 1 टीस्पूनशें हेचे सांसवां एड करतलें मस्टर्ड सीड्स ओके आतां हांव तितून तो ऑनियन एड करतलें तो बरो भाजपाचो आतां आमगे ऑनियन जालो आहा आतां हांव तितून टोमॅटो एड करतलें आनी आतां बरें मिक्स करूया तें अशें 1 मिनट अशें भाजता आतां हांव तितून हाफ कप उदक एड करतलें सो ते बरे टोमॅटोज न्हू बरे सॉफ्ट जावपाक जाय न्हू तशें आनी आतां तें कवर करुया आनी 2 ते 3 मिनट अशें कूक जावन ओके सो आतां 2 to 3 मिनट्स जाले आनी आतां तितून आमी तो पेस्ट एड करुया वांटलो तो घालया आनी ते जारा आमी हाफ कप उदक घातलें ओके रिन्स हें करपाक ताका मीर लागलो आहा तें आतां हें पयलीं मिक्स करुया सो 1 to 2 मिनट्स अशें हें करीत रावपाचें नाल्यार तें पोंदा लागतलें तेका लागून ओके सो हेचो तें मीर जालां बरें आनी आतां न्हू हांव तें हाफ कप हांवें तें जारां घायलोलें तेका मीर लागलो आसलो न्हू सो तें उदक आनी हितून घालता आतां ओके तें मिक्स करून घेया आतां म्हाका दाट दिसत मग आनी 1 कप उदक घातलें हितून ओके सो 1 कप उदक घालता हितून
चोडी दाट चोडी पातळ करपा जायना ओके दिस्त करपाचें आतां तें 4 to 5 minutes अशें करून कूक जाय न्ही बरो खतखतो येयली तेका मागीर आमी तितून एक ड्रॉप करुया आतां तें खतखतो येयलो अशें आनी आतां 1 teaspoon सॉल्ट एड करतलें आनी 1/2 teaspoon शुगर एड करतलें ओके आतां तें बरें मिक्स करून घेया तेका मीठ आनी शुगर घायलो न्हू आतां पोतून खतखतो काडोय तेका आनी अशें करून तांत फोवन पोलां घालपाचें आनी मागीर तें स्लो सोडपाचें तिनूय घालता ओके सो आतां तितून हांवें घायला ती तिनूय आतां ती 5 minutes अशी कूक करून दवरया ओके धांपया ओके सो हें जालें ती सारकी मातशें पोंदा अशें करून मातशें वयर काड पोंदा लागलो बी हें जालें ओके सो आमगे थंय एक ड्रॉप करी रेडी आहा आतां ओके आनी आतां कोरिएंडर इल्लीशी घालपा जाय गार्निशींग करपा ओके I hope तुमकां एक ड्रॉप करी लायक जालें आसता म्हूण सो तुम कोराय ती आनी म्हाका सांगाय केस जाली ती ओके सो आय विल सी यू लेटर वचय म्हाका रोपाक उडो मारपा हेल्प करता गिव नानी गिव मामा गिव स्लोली ओके शीट ओके यू वांट टू हेल्प स्टँड ओके सो हेचो आमी भायर बसलोले आनी हांवें मँगो टँक केलो म्हाका आपणाकूच हें हें करूं लागलो सो तेका इल्लेंशें घाल दिलें आनी चोय कितको एन्जॉय करता सो आतां जेन बी जालें आतां हांवें चोकांटी हें केलो न्हू एक ड्रॉप करी सो ती घेयल्ली बरी आहलोली सो आनी मातशें आतां न्हिदोता बाबूय न्हिदोलो आनी मागीर मेवता तुमकां ओके बाबा न्हिदो इसकला सो एक गाडी हाडीची मागीर अशें करून स्टॉलाय आहलो मिन्स अशें करून वस्तू विकपा आहलो तेणीचो हाडलें करू ऑटोमॅटीकूय जाता ती पयलीं तूं हें कर रे चोले रे स्टॉप जाल ऑटोमॅटीक केलें स्टॉक आयकूना बसून £2 हाडटा ती £2 घेवन ओके हांव कितें कोत्ता काय म्हूण चोय कितें कोत्ता सारको मस्ती जालो तो हे कितें कोत रे वचय पियेसन चाव पितालो आनी वचय आतां बसून हांव थिंगा पिलें चाव आनी तेका न्हांवपा वच म्हणोन आतां वयता आपण आनी हांव न्हू मुगे विडियो आतां एंड करपा येयला सो तुम मुगे आयची रेसिपी एक ड्रॉप करी कशी लागली ती म्हाका सांगा ओके प्लीज ट्राय एट होम ओके आनी म्हाका सांगाय कमेंट बॉक्सान कशी जाली ती कोराय आनी प्लीज लायक एंड शेयर प्लीज subscribe to my channel as well and see you all in my next video till then take care and bye bye